गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनाक जुलय म्हयन्यासावन सुरवात जावपाची आसा. अधिवेशना निमतान विरोधी पक्षाच्या विधिमंडळ गटाची विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकाराच्या कार्यालयान बसका जाली. विधानसभा आवारात आशिल्ल्या विरोधी पक्ष मुखेलेच्या कार्यालयान जाल्ल्या विधिमंडळ बसकेन अधिवेशना संबंधी चर्चा जाली. तशेंच सरकारा कडल्यान विरोधी आमदारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापो मेळना म्हूण मोजकेच प्रश्न विचारपाचे हे फावट विरोधी पक्षान थारायला. तशेंच आमदारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापो 48 वरां पयलीं आमदारांक दिवचे अशी मागणी सभापती कडेन करपाचें थारायला, अशी माहिती विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान पत्रकारांक दिल्या. गोंयचे प्रश्न आसात, जे गोंयचे इश्यू आसात ते सगळे विशय डिस्कशनाक येवपा जाय आनी तेजे खातीर आयज CLPंतल्यान हांवें सगळ्या आमच्या मेंबरांक सांगलें आसा की जे सगळे म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जे कोणाचे इंडिविज्युअल डेव्हलपमेंटाचे किंवा आनी कसले क्वेश्चन आसता ते प्रत्येक लोक आमदार घालतलेच, पण जे गोंयचे प्रश्न आसात, जे मोठे इश्यू आसात त्या इश्यूआ बद्दल आमी सगळ्यांचे कॉमन क्वेश्चन आमी घालतले, जेणे करून एकय इश्यू चुकपा जायना. एकय जो सब्जेक्ट आहा तो डिस्कशनाक येनासतना उरपा जायना. कित्याक अनेक विशय आसात. ह्या सरकाराचे कारकिर्दीक 2 वर्सां जावन गेली, 2.5 वर्सां जाय दिल्ली आसात आनी 2.5 वर्सां भितर जे सुरवातीचे प्रश्न आसले, सुरवातीक जे इश्यू गोंयांत आसले ते इश्यू आजून तशे आसात. खंयच्याच विशयाचेर आजून संपूर्ण तोडगो म्हळ्यार सोल्युशन आयलें अशें ना. कसले घेयात, ड्रग इश्यू घेयात, CRZ इश्यू घेयात, मायनींग इश्यू, जेणे करून लोकांक प्रॉमिसीस दिवन दिवन खेळीत दवरले पूण लास्ट पर्यंत आजून जालें ना. कोल पोल्युशन, जे सगळे जे विशय आसात ते तशे आसात. म्हणजे जे विशय आसात ते खंय चुकपा जायना. सरकारान हांगा ताचो प्रयत्न आसता प्रत्येक फावटी, तेंचे रिप्लाय नासता आनी रिप्लाय ना म्हणटकीच ते काही बरे क्वेश्चन सुद्दां ते अनस्टार करप जाता. अनस्टार करप म्हळ्यार कितें, अनस्टार करप म्हळ्यार डिस्कशनाक येवप ना. ते स्टार क्वेश्चन जे आसता जो प्रत्येक दर दिसाक आमकां 1 वर 11:30 ते 12:30 ही संदी मेळटा की कन्सर्न मिनिस्टराक विचारपाक, रिप्लाय घेवपाक, पूण तेंचे सफिशियंट रिप्लाय नसले कारणांनी ते पळवाटो सोदतात. पूण तांकां आमी अशें डिसायड केल्लें आसा की तेमी कितल्योय पळवाटी सोदल्यो जाल्यार सुद्दां जे गोंयचे प्रश्न आसात, जे लोकांचे प्रश्न आसात त्यांचे रिप्लाय तेंचे कडच्यान आमी खंयच्याय पद्दतीन घेतले प्रत्येक विशयाचेर. कित्याक आतां सरकारान अशें म्हणपा जायना की सरकार आतांच येयला ताका थोडो टायम जाय, स्टडी करपा जाय अशें म्हणून मेळचें ना. कित्याक आतां हाफ टायम जाल्लो आसा, 2.5 वरां सरकारची कंप्लीट जाल्ली आसात. हांवें मिटींग आमची BSC मिटिंगेकय रिक्वेस्ट करतलो CMाक की आमकां एटलिस्ट 48 आवर्स पयलीं तरी रिप्लाय येवपा जाय म्हणून. आनी एक फावटी कितें जाता, गेल्ले सेशनां सुद्दां रिप्लाय सेम डे येवप, केन्ना केन्ना रिप्लाय पावपूच ना किंवा तेन्ना टेबल करप. तशें ऑन द स्पॉट रिप्लाय दिली म्हणून आमदार स्टडी करपाक शकनात. आनी ते काही डिपार्टमेंट म्हाका दिसता मुद्दम जावन करतात की तेंचे कडेन सफिशियंट रिप्लाय नासता. म्हणटकीच रिप्लाय जर पयलीं दिलीच ना म्हणटकीर कोण तेचेर ते अटॅक करपाक शकनात. तेन्नाच दिवप रिप्लाय काय केन्ना टेबल करप, तेन्नाच टेबलाचेर दवरप, हे असो प्रकार जावपा जायना. आनी हे बिजनस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जेन्ना आसतली तेन्ना हांवूय सांगतलो की एटलिस्ट 48 आवर्स पयलीं तरी आमकां रिप्लाय येवपा जाय. खाजगी ठराव जे फ्रायडे जे रेजोल्युशन आसतात तेन्ना सर्व संमतींनी युनिमसली सुद्दां हावजाक पास जाल्ले रेजोल्युशन सुद्दां इम्प्लिमेंट करप जायना. पण यूज जालो कितें, फॉर एग्जाम्पल आमचे तारवटी भावांचें आमी एक रेजोल्युशन हांवें मूव केल्लें आमच्या सगळ्या आमदारांच्या वतीन की तांकां पेन्शन जे तांकां 2,500 मेळटात ते 5,000 करची म्हणून. कित्याक तांचें कंट्रिब्युशन खूब आसा गोंयांक. पण तेंची रिक्वेस्ट आसली आनी ती जेन्युइन रिक्वेस्ट आसली आनी सरकारान मानूनय घेतलेली की 2,500 वयल्यान आमी 5,000 करतले. ठराव पास जाल्लो, ठराव पास करून हावजान घेवन सुद्दां तो इम्प्लिमेंट करप जालो ना. म्हजो अर्थ कितें, एक फावट ठराव पास जाता जाल्यार सरकाराक पर रिमायंड करूं पडना. जो खाजगी ठराव आसता, रेजोल्युशन जे पास जाता, युनिमसली पास जाता, तेन्ना सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की ते आपली उतर दिल्ली फ्लोराचेर जे उतर दिल्लें आसता ते फुलफील करपाचें. एक फावटी असलो प्रकार आमी खुबसो पळयला की जेन्ना मिनिस्टरा कडेन रिप्लाय सफिशियंट नासता तेन्ना कोण तरी आनीकच तेंचे कोण तरी आमदारान उठोवप, डिस्टर्ब करप आनी खंयचो तरी विशय जो आसा डायवर्ट करपाचो प्रयत्न जावप असो प्रकार घडटा.
पण हातूंतल्यान सगळ्यांतले अशें हें करून साध्य कितें जाता तर त्या कन्सर्न मिनिस्टराक रिप्लाय नासता त्या क्वेश्चनाची. म्हणटकीच पळ वाड म्हणटा अशें आनी खंय तरी विशय घेवप आनी डायवर्ट करप आनी थंय तशें केल्ले कारणांनी आयज जे प्रश्न तशे उरले. आयज सरकारांनी जर प्रत्येक मंत्र्यांनी जर ओपोजिशनाक जे पॉझिटिव्हली घेतलेले विरोधकांक आनी तेंचे जर म्हणणें आयकून घेतलेलें आनी आपले भितर सुदारणा केल्ली तर सगळे प्रश्न सॉल्व जावपाचे. पूण तशें केलें ना तेमी. ते फक्त क्रिटिसायज परत कोण उलयता कोण विचारता तेजेर एटॅक करपाक गेले आनी एटॅक करपाच्या बोवाळां भितर आपली डिपार्टमेंटाची सुदारणा करपाक ते विसरले. समजा जे कोण सुचना करता ते जाणून आयकून घेवन ते रॅक्टिफाय करपा जाय आसली आनी सुदारणा करून दुसरी फावटी आपले ती ही वायट गजाल घडची ना किंवा चूक घडची ना हें प्रिकॉशन घेवंक जाय आसलें. पूण तशे काही मंत्री आहात ते तशें घेयनात. पूण प्रश्न जे 2 वर्सां पयलीं आसात ते प्रश्न अजुनूय तशे आसात आनी हेजी जाप आमी सरकाराक विचारतले.